Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. पालिका कामगारांक वेतन वाढ करची 15 वर्सां परस चड कांय जाण काम करतात तांकां फिक्स करचे म्हूण पालिका कामगारांची मागणी. सांखळे, वाळपय आनी पेडणे पालिकेच्या कामगारांची सांखळे बसका जाली. सरकार कांयच पावलां उबारना जाल्यार फुडें कितें कारवाय करची तें खंय थारतले. हे गेले 25-30 वर्सां 20 वर्सां काम कंटिन्युअसली काम करतात डेली वेज म्हणून तांकां रेगुलरायज करचें. स्टेट गव्हर्मेंटाचें गोवा गव्हर्मेंटाचें 1986चे एक जजमेंट आसा, आपले ऑर्डर आसा, नोटिफिकेशन, गॅजेट नोटिफिकेशन आसा आनी तातूंत म्युनिसिपल वर्कर आसात गोंयच्या तांकां पगार कसो दिवचो हें तातूंत ठरयल्लें आसा. ती डिवायडेड बाय 26 करून त्या कामगारांक डेली वेज दिवपाक जाय जो पर्यंत तांकां कन्फर्म करिना तो पर्यंत अशें तें नोटिफिकेशन आसा. तर हें सरकार तें नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट करिना, तें इम्प्लिमेंट करचें असो एक आमचो ठराव आसा. PF जे आसा ते PF डिडक्ट जातात, पूण काही कंपनी पेडण्या सारके जे आमचे म्युनिसिपालिटी आसा ते डेपॉझिट करिना. आमी सगळे व्हायट कलर जॉबवाल्यांक जायत्यो फॅसिलिटीज दितात, जायत्यो सुविधा दितात, जायत्यो डिमांड्स तेंचे वेळ येयल्यार पास करतात. आनी हे जे लोक हार्ड वर्कींग आहा, जे घामा कश्टाचो काम करता, हांवें स्वता तांकां काम करतना पळयलें. हांव तेंच्या बरोबर उबे आसतालो जाल्यार म्हाका दिसता तें जावचें. सरकारी म्हटल्यार मेन म्हटल्यार दिवंक मेळना आमकां. PFाचें आमचें कार्ड करूना तेंच्यानी. PF आमचो कट जाता, आमकां मेसेज बीन येता PFाचें ना म्हणून आमकां दोतोरागेर व्हराना, कांय ना. म्युन्सिपाल्टीन 12 वर्सां पूर्ण जाल्ली आतां. म्युन्सिपाल्टीन काम करता. आमकां एक तर तेंच्यांनी अशें फिक्स तरी करपाचें, दुसरें तर पेमेंट तरी वाडोवपाचो. जाल्ले 20 वर्सां तरी जाल्ले. तेजे पयलीं आसा ते 30 वर्सां जाल्ले. 12,000 बी गावतले हातीन नाल्यार दिसावळीत न्हू आमकां. आनी कामाक गेल्यार पेमेंट नाल्यार ना. सगळे गटारांत काम करचें पडटा, सर्विसना करचें पडटा, घरांतले कचरो हाडचें पडटा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.